किती पळताय तू लागणार वाट तू लागणार काढू चिंटो काढू तुका हांव काडटले तुका हांव काड आमचे फॅमिली युट्यूब फॅमिली पय. सो गायज असोळीची न्हू कितें करता सांग ती फटास्की कळ्ळें तुमकां म्हाजी न्हू म्हाका मम्मी करून दिताली पय यो हांगासलो नरकासूर. सो गायज आयज हांव वयता सारकें इम्पॉर्टंट कामा खातीर तो कितें अरे प्रभु I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you हॅलो गायज वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज आतां हांव सकाळ सकाळी उठून येयला हांगा शेतान बरें वारें घेवपाक आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर कितलो पावस पडला तो आनी म्हाका दिसता आयज बी पावस पडटलो कसो आनी बरें दिसता न्हू हांगासर पळोवपाक सगळें ग्रीन ग्रीन जाला आनी वयल्यान पळय सुकण्यांचो आवाज बरो दिसता पळय. आनी गायज तुमकां खबर आसा न्हू आतां दिवाळी लागीं पावल्या ती ये मज्जा. दिवाळी कडले म्हाका खूब शॉपिंग करपाक जाय, नवे कपडे घेवंक जाय, परत म्हणजे फॉर्मल कुर्ता बी आनी हे लक्ष्मी पूजन आसतलें, मागीर फायर क्रॅकर्स लावपाक मेळटले. कितली मजा येतली न्हू. कोण कोण दिवाळीक म्हाज्या भाशेन एक्सायटेड आहा ते सांगात. म्हाका जाल्यार दिवाळेक खूबच मजा येता, पूण दिवाळे पेक्षा न्हू म्हाका चड मजा येता ती चवथीक. गणपती बाप्पा घरान आसता, परत लोक येता आरती करता आनी आतां दिवाळेक बी कोण येयना इतले कळ्ळें तुमकां. पयलीं भाशेन कांय ना, पयलीं आमी धाकटी धाकटी चिल्लरां मेळोन लक्ष्मी पुजनाक बी वयतालीं पोतयो घेवन चिरमुल्यो घेवपाक. आतां कोणूच ना, आतां धाकटी भुरगीं येयना चिरमुल्यो व्हरपाक कांय ना. सो आज हांगा तरी रुमार आमच्या बरें आसता कळ्ळें तुमकां. म्हणजे दिवाळी कशी दिसता, सगळे वयरसून सकयल मेरेन कॅन्डल्स लायता आनी इतली मिठाई खावपाक गावता त्या खातीर मज्जा. म्हाजी जाल्यार मिठाई सारकी फेवरेट, स्पेशली ते ऑरेंज कलर लड्डू कळ्ळें तुमकां, बरें लागता ते खावपाक. कोणा कोणाचे ते ऑरेंज कलर मोतीचुराचे लड्डू फेवरेट ते म्हाका कमेंट करून सांगात. आनी गायज तुमच्या थंयसर नरकासुराची बी तयारी चल्ली आसतली न्हू. आमच्या थंयसर जाल्यार नरकासुराची तयारी सारकी जोरान चालू आसा, पण अवीक बी इतले इंट्रस्ट ना नरकासूर बी करपाक. तुमकां दाखयता रावा आमच्या हांगासलो नरकासूर कितें जाला ते, खंय पावला ते. एकूच मिनीट रावात. पय यो हांगासलो नरकासूर एका प्लास्टिकान बी रॅप केला, पावस पडटा न्हू म्हणून. हे पयात आनी हो ते हात हे न्हू व्हडल्या भुरग्यांनी केला हांगासल्या कळ्ळें तुमकां पयात. पण आमचे न्हू हांगासले नरकासूर बरें आसाना. ही आतां बॉडी सारकी जाली आसतली आनी तकलेक हेज्या पोलियो जातली. पळयत रावाता तुमी, तुमकां मागीर दाखयता पळय. आनी गायज हो पळय बिकॉज ऑफ रेन आनी वाऱ्याक लागून ह्यो न्हू केळमो पडलेलो जमनीर. एका आतां खड्डो केला आनी मनिशान हो पळय उबो केला. हे तिनूय केळमे न्हू सकयल पडलेले. हे पळयात एका आतां पानां येतली, एका येता पळय धाकटुले पयल्यात, आतां एका येतली. आनी गायज म्हाका तुमकां न्हू कितें तरी विचारपाक जाय. ही पळय ही असोळी ती तुमी जाणात आसतली न्हू, पूण असोळीचे कितें तरी करतात. सो गायज असोळीची न्हू कितें करता सांग ती फटास्की कळ्ळें तुमकां. म्हाजी न्हू म्हाका मम्मी करून दिताली आनी अवी पिचारल्यार अवी म्हणटा आपणाक काय करूंक येना. तुमकां ती फटास्की करपाक येता जाल्यार प्लीज म्हाका सांगात हा आनी म्हाका एक करून दवरात कळ्ळें तुमकां. कोणाक ना कोणाक तर येतात आसतली न्हू. फटास्की म्हटल्यार ते गन कशें आसता ते आसोळी भितर घालप आनी ठाक करून मारप, मागीर ते पयस वयता फुट्टा आनी कळ्ळें तुमकां कसले ते ते तुमकां बी येता कोणाक जाल्यार म्हाका एक करून दवरात कळ्ळें तुमकां. प्लीज प्लीज म्हाका खूब लायक ती, पूण आतांच करची पडटली. मागीर एकदां आसोळी काबार जायत न्हू जाल्यार मागीर नो यूज करून. अरे तुमकां कितें तरी दाखयता पयात. पयात म्हाज्या केळम्याक न्हू केळी येता, केदो व्हडलो घट येयला तो पयात. आनी अती बोणाची न्हू भाजी सॉलिड लागता खावपाक, टेस्टी सारकी. म्हाका तर करूंक येना. एकदां अवीन म्हाका कर म्हटली पण सारकी कोडू कोडूच जाली.
हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज, आयज हांव वयता सारकें इम्पॉर्टंट कामा खातीर. तो कितें की गॅस सिलिंडर न्हू म्हाज्या नांवार ट्रान्सफर करपाक जाय. तो म्हाज्या मम्मीच्या नांवार आसलेलो बूक तेजो. आनी मेन थिंग कितें सांग, आमचो सिलिंडरूय काबार जालो आनी तो बुकूय काबार जालो. कळ्ळें तुमकां? सो सिलिंडर दिना आलो. त्या खातीर आतां कितें करता सांग, फटाफट ते ऑफिसान वयता आनी म्हाज्या नांवार ट्रान्सफर करून घेता. खूब राटावळी आहा खंय तेका. तुमकां दाखयता कितें कितें प्रोसिजर तो. हांव हेपळय आतां म्हापसा पावलेलें आसा आनी अवी आहा फाटसून म्हाज्या. आनी आयज तरी म्हाजें बऱ्या भाशेन काम जाल्या पुरो. हेपळय HP गॅस. सो गायज, आता आमी वयता हेपळय नोटरी. म्हाका टायप करपाक दिल्या ती करपाक. नोटरी करपाक गेले आमी. नोटरी अंकिता गेला झेरॉक्स मारपाक आनी हांव येयला लिंबू पाणी पिवपाक. आता फटाफट लिंबू पाणी पिवया आनी भायर सरया. हे पळय हांगासर लायनींग लागला पळय, लायनींग. मॅडम एक घेवन दवरलेले हांवें ऑलरेडी. अजून जायना तेजे झेरॉक्स. पळोवया आतां केन्ना जाता पळय ते. ओके गायज, सो नोटरी बिटरी करून आमी येयल्लेली आसा आनी फॉर्म घेवन पळय अंकिता आतां थंय भितन गेल्लेले आसा रिन्यू करपाक ते. आनी हांव भायर रावला. हे पळय गाडी आयज कशी चकचकता पळय ती. हें मेन म्हाजें पळय. लोकांच्या हांगा एंजीन बीन घाण आसता पळय, म्हाजें पळय कसलें शायन जाता ते. कोणी म्हणटलो इतली वर्सां जाली गाडी एक येना न्हू. हे पळय भितन काम चालू आहा तेजें. चला आतां जालें काय चल्ली घराक. मागीर म्हाका वचोंक जाय गॅरेजीन गाडयेचें काम पळोवपाक. सो गायज, आमचें काम जाल्लेलें आसा. आतां न्हू म्हाका तेंच्यांनी 15 दिसान आफयला बूक व्हरपाक नेवो तो. आनी आतां हांव हेपळय घरा कडेन पावलें आनी अवीन म्हाज्या ह्या केसाची वाट लागली. तो सदां असोच करता. कितें पळयताय? तूं लागनाय वाट? तूं लागनाय? काडू चिमटो काडू. तुका हांव काडटलें. पयलें ह्यो म्हाका सदांच चिमटे काडटा. पळय म्हाजे केस ओडटा, म्हाजे केसांक कातर बितर लायता. हेका कितें करपाचें तें सांगात. हेका तर हांव सोडचेंच ना. हेजेर हांव बरो प्रँक करतलें. पळयात तुमी. बरो बँड करतले. कितें बरो बँड करतले. तें तुका नाका. तूं पळय मागीर तुजें कितें जातलें. तीच नाका. सो गायज, आतां हांव वयता न्हू च्या पिवपाक फ्रेंडाच्या गाड्यार. तो च्या घेता आनी मागीर हांव चल्लो मॅकॅनिका कडेन. आयज म्हाका खूब काम आहा. नाल्यार गाडी म्हाजी बेगीन रेडी जावची ना. आनी थोड्या दिसांनी मागीर म्हाजो भाव येता भायरसून. तेकाय केन्ना गाडी जाय पडली जाल्यार मागीर मेळची ना म्हाका. सो त्या खातीर बेगीन रेडी करता. Bro, see you. Yes. पोर्शे घेऊन येयल्लो फ्रेंड माझो. शिवा नारियल वाला. लो 50 का नारियल. अभी होल्ड करो रे ऊपर से तकले को. बीच में दे तो मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ तेरे को. शिवान फोडला बरे पियाले. आपको ग्लास भरून येयल्लो सारको. आता भितन चकचकीत फोडटा रे. ए फोडून द्या म्हाका शिवा. हेतून भितन बरी मलाई हा ती खाता आता बसून. शिवा आहे पळय आनीक सोलता. कितले आहा पळयात. यायच आमच्या माडाचे पडलेले. ए ओकड कर पयली असो. भितरले तेतूर जावचो ना तो कोयत्यान नाजाल्यार ते सुळ्यान. तितून सुळो रे. नारियल छीलने का. कोयतो ना कोणाकडे. कोयत्यान जावचो ना दिसता तो. ज्योति के पास था. ज्योतीचो तो कोयतो आसलो तो. त्याच्याकडे ना. कोणाकडे त्याच्याकडे ना. कोणात कडे ना. कोयतो कोणात कडे आसचो ना हांगासर. किती करू आता. राव. हे काढू. और काट. तुका येता तो सोलूंक. आता बाबा पोटान बिटान घुसवशीत. अरे अरे प्रभु. अतशे कोण नाल सोलता रे.
दे दो वो ऊपर से मैं करती हूँ पै सोडलं पै त्याने टकला है बेचारा। ये किसी को करवा चौथ का चांद चाहिए। अभी छेद करने का है सबको दे दे संभाल के आ साफ करा मम्मी ह्याची बोळा मारतली. हा दीदी वाव दाखय कशा हात आहे हा वय बरी दाट दाट मला ये चमचो दिसतो चरा तो घे वा 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 एक पेड़ हो जाएगा। हा वयस अन्ना पड़ा। कोकोनट वाटर दीदी ये कौन सा स्टाइल है पीने का? देसी स्टाइल है देसी हमारे पास स्ट्रॉ नहीं है तो हम लोग ऐसे पी रहे हैं समझो हम लोग जंगल में अटक गए तो उधर थोड़ी स्ट्रॉ आएगा यही मिलेगा जंगल सफारी। जंगल सफारी लड्डू मुत्याचो अवतार घेऊन झाले ते झाले काय टकला। झाले गो झाले गो झाले गो अव 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 शी देखो 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 राहत चली जियो रे बाहुबली. ए बाय आमचे फॅमिली युट्यूब फॅमिली पय व्हिडिओ कॉलाचेर नको आयज आम्ही सडनली मेळ्ळी नको तोंडा फुडल्यान सारखे चेडे भुरगे आसले मुगो म्हणून मातशे हे ऑकवर्ड कशें आसले कितें चेडे आसले न्हू दोग तीग जाण म्हणून हांवें मातसो हे जालो कित्याक चेडू भुरगे न्हू तूं म्हणून नाल्यार आनी कशें चल्लां सगळें घरा कडेन आमचे व्हिवर्सांक सांग मुगो नांव तुजें माझे नाव स्नेहा. स्नेहा आनी हे पळय हे उलयता पळय स्नेहा वांगडा व्हिडिओ कॉलाचेर. व्हिडिओ कॉलार तुमकां खबर आसा हांव डेली न्हू एक युट्यूबराचे व्हिडिओज पळयता एवरी डे न चुकता आनी म्हाका न्हू हांव खूब मोटिवेट जाता तेजे व्हिडिओज पळोवन पळय वो हेजे व्हिडिओज पळयता हांव जाट प्रभजोत ओके सो बेजिकली ही इज अ मोटो ब्लॉगर आनी म्हाका तेजे व्हिडिओज खूब खूब आवडटा कित्याक तो जेन्युअन सारको कळ्ळें न्हू तुमकां आतां जशें तुमी म्हाजे व्हिडिओज पळयतात थोडे जाण खूब बरें करतात म्हाका आयज सो गायस हांव आतां फायनली घरा कडेन पावले आनी न्हावन धुवन जाला रेडी आनी हे पळय हांवें आयज न्हू हेअर वॉश केला आनी हे केस न्हू सारके सुकोवूय ना आनी हांवें तशेंच वयर मातशें बांदल्या कळ्ळें तुमकां तुमी आसोव नाका हे कितें झंबुरा कळ्ळें दिसता बिसता तशें बिशें म्हणू नाका आनी गायस आतां कितली वाजल्या सांग जस्ट इमॅजन पळयात टायम कितलो जाला तो हो पळयात कितलो जाला सांग 12:30 सो गाय 12:30 आयज म्हाका वाजली कित्याक सांग खूब म्हणजे खूब कामां आसली पयलीं ते सिलिंडराक लागून भायर सरली मागीर आनीक कितें काम आसलें मागीर आनीक कितें काम आसलें अशें करून आयज आमी सारकी जेवंक सुद्दां ना कळ्ळें तुमकां आनी तुमी पळोवंक शकता आतां 1 वाजपाक पावला आनी आतां हांव न्हावन बी रेडी जाला आनी आतां मातशी म्हाका भूक लागली त्या खातीर हांव आतां कितें करता सांग फ्रिजान नगेट्स आहा ते करून खाता गायज तुमकां खबर आसा न्हू मम्मी डॅडी ना न्हू जाल्यार लायफ खूब डिफिकल्ट आसता समज आयज म्हाजी मम्मी आसलेली जाल्यार हांव घरा कडेन म्हणजे खंय भायर गेला भायरसून घरा येता जाल्यार म्हाज्या फुडल्यान ताट बी रेडी आसपाचें जेवणाचें सारकें न्हू पण आयज ती ना म्हणून न्हू म्हाका सारकें जेवपाक सुद्दां गावना कित्याक सांग ही कामां आसता ती कामां आसता आतां तुमीच पळयलें आसतलें आमचो सिलिंडरूय काबार जाला आनी तो वयल्यान न्हू सिलिंडराचो बूक म्हाज्या मम्मीच्या नांवार आसलो कळ्ळें तुमकां आनी तो बुकूय सोंपलोलो त्या खातीर आयज म्हाका आख्खो दीस न्हू भायर काडचो पडलो कळ्ळें आनीक बारीक सारीक अशीच खूब कितें कितें कामां येयल्लेलीं आसा त्या खातीर आयज म्हाका जेवंक सुद्दां टायम गावोंक ना आनी कसो कसो करून टायम काडून आतां हांव कितें करता सांग नगेट्स करता आनी मागीर हेज्या फुडें हांव एडिटींग करतलो मागीर आमी व्लॉग एंडींग करतली न्हू म्हटल्यार आमकां 3:30-4 आयज जातलीच कितें म्हणटात सारकें न्हू सो गाय चल या आमी फटाफट करया नगेट्स एन पळयात यमीज कंपनीचे न्हू
चीज कॉर्न नगेट्स घेतल्या, कळ्ळें तुमकां. हेजो टेस्ट इतलोय बरो आसा ना, बट ओके ओके आसता. हांवें इन्स्टामार्टा वयल्यान ऑर्डर केल्लेले, म्हाका रूच येता म्हणून. आनी ओके ओके आसता, कळ्ळें तुमकां. आनी कितें म्हणून गावतले 140 रुपया हे पॅकेट. 140 रुपीसान काय इतले बरें येवं शकना न्हू. आनी एक कसले तरी आसता पळय ते सारके टेस्टी आसता. म्हाका तुमी मातशें सजेस्ट कराता की खंयच्या कंपनीचे न्हू चीज कॉर्न नगेट्स बरे लागता ते. बिकॉज न्हू म्हाका चीज कॉर्न नगेट्स म्हणटा ना ते खूब आवडटा, कळ्ळें तुमकां. ही इतले खास लागना. खंयचे बरें लागता ते तुमी म्हाका सांगात, हांव मागीर ऑर्डर करून खाता ते. यम्मी, माय फेवरेट. पळय गायज म्हाजे चीज कॉर्न नगेट्स कितें जाता ते. आनी हे न्हू फुटलेले आसले थोडे पळय भितर, पयल्यार तेच तुमकां सांगता हे इतले बरें आसा ना म्हणून. हेजे आतां कितें जाता कोणाक खबर. आतां पळोवया हेजी टेस्ट कसो आसतलो तो. हांव बंद करता रे बाबा, तेल उसाळटा म्हाज्या कॅमेराचेर. हाय न्हू ते म्हाका भाजल्या हवे, तुका भाजला? म्हाका एकूय दवरूंक नाय, ते सगळे खाताय. तू म्हणटा तुका भाजला म्हणजे तुझे मांस भाजलाय ते. म्हाका भाजल्या खावपाक चीज कॉर्न नगेट्स. काय हय, पयली हांव काबार करता मागीर तू खा. काबार करता न्हू, मागीर कितें खांग, प्लेट खांग. फायनली नगेट्स बीन खावन हांव रेडी. आनी हांव सीसीटीव्ही कॅमेरा न्हू सेटअप करतालो. सीसीटीव्ही कॅमेराज न्हू व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमकां सांगता आयज काल सायडीक फुडें फाटी सगळ्याक थर्ड क्लास लोक भरलेले आसता. केन्ना खंय कितें जावप ना जावप तुमकां खबर आसा आयज काल चालूच आसा. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांवें इंडोर आउटडोर सगळ्याक सीसीटीव्ही कॅमेराज घातल्या. एवरीवेर सीसीटीव्ही कॅमेरा. भायर सारके सरावंडींग सीसीटीव्हीज, भितन बसून सीसीटीव्ही. फकाणां दिसता तुमकां, दाखयता पळय. हे पळय इंडोर पासून सीसीटीव्ही कॅमेरा. पळयला इंडोर पासून सीसीटीव्ही कॅमेरा, सगळ्याक सीसीटीव्ही कॅमेरा. सीसीटीव्ही कॅमेरा बाबा व्हेरी इम्पॉर्टंट ना न्हू. त्या सारकें कर बाबू मागीर बरें उबें कर. तू करता थंय तुवें कशें केलें बरें तशें. पूण तेणी कट बरो मारला न्हू. मागीर हांवें तुका केन्ना ना म्हटला. नाय, तुका कोटा बद्दल हांवें कितें रॉंग म्हटला. खरें बरो दिसता. हय दिसता. पूण तिणे वाट लायली. वाट लायल्ले म्हाजें गॅस कर. आल्दोनी ब्युटिफूल पीपल, फायनली नगेट्स बिगेट्स खावन हांव रेडी. हांव सीसीटीव्ही बद्दल उलयतालो न्हू. येस, सीसीटीव्ही कॅमेराज न्हू व्हेरी इम्पॉर्टंट. इतलो इम्पॉर्टंट जाणा तुमकां सांगू शकना पळय तो. आनी मोबायल फोन 2-3 वस्तू न्हू तुमकां एक पयलींच सांगता, केन्नाच कोणाक दिवं नाका. फर्स्ट थिंग मोबायल, गाडी. ओके, फर्स्ट थिंग मोबायल, गाडी आनी आपणाचे पयशे केन्नाच न्हू कोणाक बेश्टे तशें दिवपाचे न्हू फॉर नो रिजन. नाल्यार कित्याक जाता आपणाचीच वस्त मागपाक न्हू मागीर फुडलो मनीस कितें म्हणटा आनी कितें रे परत परत फोन मारताय. आमची वस्त आमी मागचे ना. आतां आमचे कडल्यान जर तुमी कोणी घेतले 10,000 जाल्यार म्हाका गरज पडले जाल्यार म्हाजे पयशे म्हाका घेवंक नाका, सारकें न्हू. आनी वयल्यान मागीर कंप्लेनी करतात लोक पयशे मागले म्हणून. म्हाज्या कडेन जाला इन्सिडेंट तसो म्हणून तुमकां सांगता. डायरेक्ट कंप्लेंट केली म्हाजेर हांव पयशे मागता म्हणून. सो असले पासून जाल्लेले आसा. सो बी केअरफूल न्हू गो. दुसरी गजाल, म्हाका खूब 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 जाग्या वयल्यान 2 मॅसेजी येताच येता. एक म्हणटा पळय ती ऑयली बद्दल तुमकां हांवें सांगलां. जितली आसा तितली तुमकां दिता. आनी अंकिता म्हणटा थोडे आनी क्वॉन्टिटी वाडयता म्हणटा जस्ट बिकॉज ऑफ यू गायज. आनी दुसरी म्हणटा ते नरकासूर. म्हाका नरकासुराक घे म्हणून इन्विटेशन येयल्लेलें आसा. पणजे, म्हापसा, शिवोले, काणकोण, मारगांव, फोंड्या, खंय खंय जळा म्हाळाकसून. बट हांव खरेंच तुमकां सांगता म्हाका नरकासूर बिलकूल आवडना. नरकासुराक गेलो थंयसर सूर मारतात भुरगे, वाटेर येता वयता बाय चान्स सगळेच म्हणिना तुमकां. थंय सूर पिवप जाता, मागीर तोंडाक तोंड जाता, मागीर झगड्यो जाता, मागीर खंयच्या चेडवाची फकाणां जाता, जाल्यार आनीक कितें जाता. नॉट एवरीबडी तुमकां खरें सांगता, सगळे न्हू थोड्या जाग्यांचेर. आनी म्हाका न्हू ती वस्त खरेंच लायक ना. म्हाका एक टायमार हांव नरकासूर म्हटल्यार आमी सारके 1-1.5 म्हयनो पयलींच रेडी आसताले. आयज म्हाका नरकासूर म्हटल्यार नात.
आय एम रियली सॉरी जितले म्हाका लोक म्हाका नरकासुराक आपयता पळय. आय एम नॉट कितें म्हणटा हांव तुमकां प्रॉमीस करता हांव नरकासुराक बाबा येना. आनी कितेंय हांव येता तुमकां हेल्पाक येता, कितें अर्द्या रातीक जाल्यार येता, पूण नरकासुराक ना. नरकासूर कसो पळयता हांव आमच्या वाड्या वयल्यान वयता आसतना वाटेर दिसलो पयलो गेलो बस. तेजे वयर स्पेशली नरकासुराक भोंवपाक नॉट पॉसिबल. नरकासूर, डिस्को, क्लब्स, पब्स नॉट इन माय DNA. म्हाजे हितून नाच ते. त्या जाग्यार हांव आनीक कितें केल्लें म्हाजें हिसपान खूब बरें न्हू. ट्रॅव्हलिंग केलेलें खूप बरें, शॉपिंग केलेलें खूप बरें. दी पैसे दी शॉपिंग कितें बरें आहाय तूं शॉपिंग केल्लें. आनी येस आयज आमकां हांव न्हू आयज म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा भायर उबो रावलेलो आनी म्हाजो फ्रेंड एक सुपर कार घेवन येयल्लो आनी आमी एक रावंड बीन मारलो. ते ब्लॉगान घालूंक ना हांवें बिकॉज आमी एक पर्सनल कितें उलयताले म्हणून ते आमी घालूंक शकना. आनी दुसरी म्हणटा ती हांव थंय बसलेलो आनी आतां व्हिडिओ कॉलार तुमी पळयलां आसतलें न्हू एक फॅमिली आमचे कडेन उलयताली. ती बाबडी वयताली आनी तिणी म्हाका उलो मारलो. हांव समजलो कितें ती गाडये बद्दल उलयता म्हणून. हांवें म्हणटा तेका म्हाजी गाडी न्हू तेजी. मागीर ते म्हणटाले आपूण तुजे ब्लॉग्स पळयता. आय फेल्ट रियली गूड. आनी थंय दादले मनीस आसले न्हू चड टायम दिवंक पावोंक ना हांव तेंकां. नाल्यार म्हाजें उलोवप सारकें अलग आसता. हांव खूब एप्रिशिएट करता. म्हाज्या वांगडा कोण म्हाका मेळ्ळो जाल्यार हांव रावन अडकिता बरे भशेन उलयता. म्हाका इतलो टायम मेळोंक ना बट स्टील हांवें कितें म्हणटा ते इंस्टाग्रामार तेका नंबर दिलो. म्हणटाले अंकिता कडेन उलोवंक सोदी. सो म्हाका खरेंच बरें दिसलें की म्हाज्यो मॅसेजी आमच्यो व्हिडियोज तुमी तुमचे सगळ्यां कडेन पावता. सगळ्यांच्या मोबायलार आमचे व्हिडियोज पावता न्हू. हय इतले हें मात म्हाका खरें वन ऑफ द बेस्ट थिंग बिगस्ट गिफ्ट ऑफ माय लायफ म्हणटा पळय तो की म्हाज्यो व्हिडियोज न्हू तुमचे कडेन पावता. भुरग्यां कडेन जाणट्यां कडेन सगळ्यां कडेन पावता. सारकें न्हू हय की ना. हय तर आनी येस आमी न्हू रायडाक वयपाचें प्लॅनिंग चालूच आसा आमचें. मेन म्हणटा तें एका हेल्मेट जाय, रायडींग गियर जाय. ओके रायडींग गियर जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट सारकें. म्हाजे कडेन हेल्मेट आहा, गियर्स आसा, शूज सगळें आसा. हांव सारको परफेक्ट रेडी आसा. फक्त मागीर आतां म्हाका बायकीचो चॅकअप करूंक जाय कशें कितें तें खंयची गाडी घेवन वयपाचें तें चिंतता हांव. सो पळोवया कशें कितें तें न्हू. सो आनी येस व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां एक गजाल सांगूंक सोदता. हालीं एक्सिडेंट पळयला आसतलें न्हू तुमी. पळयात एक खरें तुमकां सांगता सूर मारून गाडी चलयतल्यात फुडल्या मनशाक मारतल्यात नॉट पॉसिबल. सूर मारा एक्सिडंट जावन खूद मारा तुमी. खरेंच तुमकां सांगता हें न्हू बऱ्या लोकांक सांगिना हांव. फालतूर जे लोक आसता खबर आसा मेलो मेलो म्हणटात पळय तसल्या लोकांक ही मॅसेज. मेलो जाल्यार कितें जालें तसल्या लोकांक ही मॅसेज. सूर मारतात, गाडयो फास्ट चलयतात, दुसऱ्याच्या भुरग्याक त्रासान घालतात, तेच्या आवय बापायक त्रासान घालतात. तेजो आवय बापूय डिपेंड आसता आपणाच्या पोराचेर. आपणाचो चेड्याचो म्हयन्याचो पेमेंट येतलो तेन्ना सगळ्या घराचे बिलां फारीक जातलीं, घरान अन्न येतलें आनी तसल्या भुरग्याक तुमी मारून उडयता एक्सिडंट करून. कितें म्हणून मेळटा तुमकां सांग. केस चालू जातली, एडवोकेटाक तुमी पयशे दितले, पुलिसाक तुमी पयशे दितले, खावयतले, सेटिंगां करतले, केस काबार जातली. आनी ते भुरग्याचे आवय बापायचें कितें, भयणीचें कितें, तर तो लग्न जाल्लो आसा तेजे बायलेचें कितें, भुरग्याचें कितें. 2 दीस पयलीं एक्सिडंट जाला, स्कॉडा गाडी मारल्याक आनी एकलो भुरगो मेला. तेका न्हू 6 म्हयन्याचे भुरगें आहलें. आतां तुमी सांगा 6-7 म्हयन्याचें कितें म्हणपाचें. कितें चल्लां. आरे चलयात गाडी, पियात सोरो, घरा बसून पियात, चलयात गाडी, फास्ट चलोवंक जाय चलया, हायवेचेर चलयात, सिटीनी खो वचोंक जाय. हांव खूद तुका सांगता हांवें खूद मस्ती केल्या गाडी फास्ट चलोवन. कितें मेळटा कांय मेळना. तेदूच पळय स्लो व्हरलो 35 स्पीड आहली म्हाजेर गाडी हाडून मारली फॉर नो रिजन. कांय करिनासतना एक्सिडंट. हांव सारको हा फुडलो मनीस सारको आसना. प्रेझन्स ऑफ मायंड अलर्ट आसूंक जाय मनीस. सदीत बेश्टच गाडी मारले हें तें केलें फकाणां गेली बरें जायना. नरकासुराचो तुमकां एग्जाम्पल दिला आत्तां. सूर मारतले, एन्जॉय करतले, अचानक वाटेंतल्यान गाडी वयतली तेका हाडयतले, तेच्या कडेन अशें करतले आनी तो ना म्हटल्यार काय तेका मारूंक धांवतले. कोण खंयच्या बापायन शिकयला. सारकें न्हू. काक चूक केली हांवें. सारकें. हांव ल्हान आसतना खूब वयतालो. तूं वयताले गो. हय तूं खंयचो नरकासूर करी. आतां वांकडो तिकडो करता ते नरकासूर. पोलियो जाल्लो वांकडो तिकडो पोलियो जाल्लो नरकासूर करताले पण तो वयताले. आनी ह्या एरियेक हांव येयल्लेल्या इट्स बीन 6 years नाव.
आणि 6 वर्सांनू हर एक वर्सांनू नरकासुराचें नाव ओके, पण नरकासुरा वांगडा जे भुरगे असता पळय ते वांगा बॉयज आणि पोती बॉयज, सोण्णा बॉयज आणि कसले बॉयज. अरे एकूच नाव दवरा न्हू सारकें हर एक एका वांगा बॉयज पांगा बॉयज कितें म्हणटले. नारकासुराची अशी तकली काय नाही. आयज हांवें एक नरकासूर पळयला, आयज न्हू ते 2 दीस पयलीं. असो सारको पोलिओ जाल्लो नरकासूर, पोलिओ डोस मारूंक नासलो तेका. हांव म्हणटाच तेका पोलिओ डोस मारना, एक कुत्रो येयलो पांय अशे वयर केले, पिस्कारी मारल्यान गेलो. कितें म्हणटले. आणि काजी कशी सारकी. आणि मेन म्हणटा ते म्हाका इंस्टाग्रामाचेर खूब मॅसेजी येता, म्हाजी गाडी मॉडिफाय करून दी बीन म्हणून एक्सेट्रा एक्सेट्रा. म्हाका न्हू मातसो टायम दिया, म्हाजी गाडी रेडी जाली न्हू काय मागीर खंयचेय म्हाजे फ्रेंड आसा तांकां गाडी करूंक जाय न्हू, हांव करून दिता, हेल्प करता तुमकां. सद्या मातसो बिजी चललेलो आसा, शेड्यूल सारको टायट आसा. थोड्या दिसांनी दिवाळे कडेच गाडी ना म्हाजी, जाल्यार कितें फायदो. पळोवया आतां कशें कितें तें, शुअर ना हांव न्हू. आणि दिवाळीक 10 दीस आसा. आनीक 10 दीस आसा. आयज मातसो आमी सेटअप चेंज केलो फाटल्यान, काय म्हटलें बेडरुमान सदीत करता न्हू, भायर करया म्हटलें व्हिडियोज. मातशें एअरिंग लायट बीन लायली. आनी कशें दिसता बॅकग्रावंड तें तुमी सांगा लोक. आनी कितें सांगूंक सोदताय बीन तूं आमच्या व्ह्युअर्सांक. आणि काय ना, आनी गांवां म्हणजे आणि काय ना, म्हणजे आणि काय ना, हा आणि काय ना, काय काय ना. काय काय काय. सो गायज, आयचो व्हिडिओ तुमकां आयची व्हिडिओ तुमकां आवडली आसतली न्हू. आवडल्या जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कसे असतात ते. आणि ऐकात फाटसून कोण तरी हा घरा फाटल्या. तू कशें कळ्ळें. आवाज येयलो पळय चलता तो. काय काय हम्म. तशें चालूच आसता हांगासर. कोण नाता ती पळोवप. कोण हांगा फाटी आमचे नेबर आहा आमची, तेका एकल्या हांगा ह्या सायडीच्याच घरान न्हू फोन काडला आनी मारलो बायलेक तेच्या रातचो 1:30-2 सुमार. आनी हालो हालो कितें कोत्ताय गो, हा जेल ना जेवणाक वयपाचो आसलो म्हणून तेका फोन मारता. दुसऱ्याच्या बायलेक तूं कसो फोन मारताय. त्या भायर थोडे दीस पयलीं न्हाता आसतना पळोवंक लागलो भितरल्यान, म्हणजे खिडकींतल्यान बाथरुमाच्या हितूनसून. असले नालायक लोक आसा हांगासर कळ्ळें तुका. त्या मनशाचेर न्हू अंकितान एकदां कंप्लेंट बसून घातल्या. हेजो नंबर काडलो आनी कोणाक दिलो, नंबर हेजो काडलो आनी कोणाक दिलो, आनी फोन येवंक लागलो अचानक. मागीर हांवें चॅक केलें, पयलें एकल्या मनशाक घट धरलो, बरोच थापटायलो धरून. मागीर तेणी सांगलें अमको मनशान दिला म्हणून नंबर अशें. आनी आमी कितें, आमी तोंडान हें करिना, आमी सारके लिगली वयतात, लिगली प्रोसिजर डायरेक्ट FIR. आनी हें ना. आणि कोण सांग म्हातारो 45 50 इयर्स ओल्ड, 2 धाकटी भुरगीं आसा, तसलो मनीस सारको. लाजार जोझफ नांव तेचें, लाजार जोझफ. तुम्ही तेका वळखता जाल्यार प्लीज आपणाचो नंबर तेका कसो दिवं नका. नंबर बीन दिवं नाका. आनी वाटेर वयता न्हू बायलां बीन जाल्यार असो रावतलो फुडसून. आणि लिफ्ट दिवपाक लिफ्ट जाय गो, पावयता गो तुका, खी वयताय गो करतलो, खी वयताय गो, पावयता गो तुका, असो हांव उलयता पळय तो. मागीर कितें करतलो सांग, लिफ्टीन तुम्ही त्याच्या वांगडा समज बसली गाडयेर, तर तो सांगतलो तुमकां आपण डेटीक घेवन गेल्लो, जावं तुज्या घोवाक तसो सांगतलो. तुज्या घोवाक सांगतलो कितें, तुमी बाबडे बरे आसूं आमच्या वाड्या वयलो म्हणून तूं बसून वयतली. मागीर घोव लोकांक कितें सांगतलो जाणा, डेटीक गेल्ले ते म्हाज्या वांगडा, आमी ती भोंवंक गेल्ली पिक्चराक. दुसऱ्यांक सांगतलो, दुसऱ्यांच्या बायलांक, दुसऱ्यांच्या घोवांक सांगतलो, झगड्यो पेटयतलो. असले करता. ही गजालीक आमच्या गजालीक जाली 2 वर्सां आतां. पूण तेच्या उपरांत आतां ते तुमकां म्हणटा पळय सायडीक नेबराक कॉल मारलो तेका 1 वर्स जालें. आनी तेच्या उपरांत खूब असल्यो नाकाली फाजीलपणां खूब सारकी. तो असले लोक संवसारान आसता, तेंचे कडल्यान जाता तितले पयस रावंक जाय. ऑरेल्स तुमकां खंय कितें अडचण येत न्हू ते सांगू शकना. असले लोक जे आसा खबर आसा थरकी सारके, लिंग रोग म्हणटात तेका, लिंग रोग. आणि कोण ते घाटी मामा, आंध्र प्रदेशाचे ते हांगासर ते नांवां बदलतात आनी रावतात. चड सांगपाचें काम केलें आमी, कितें म्हणटा ते, नाल्यार सावथर्न इंडियाचेर येवपाक टायम लागना मनशांक. आणि ह्या मनशा कडल्यान सदांच सतर्क रावात सारको. आनी येस, मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन. टाटा, बाय बाय, गुड नायट. गुड नायट.